कालान तू एक जनरेशन त्यावेळी GSP एक पुस्तक बरयता एक रायटर जाता एक ऑथर जाता म्हण सांगताना ताका आमी एक्चुअली ताका सपोर्ट करता कसला म्हळ्यार तांगेर भितर एक रायटिंग स्किल्स म्हणटाना एक ताका आमी प्रोत्साह दिला रे सपोर्ट केला रे आनीक लायक आमगे समाजा लागून रायटर्स भायर येवच्या पुरो आमगे अक्षत समसी म्हणून आसा एक बुक बरयला स्नो म्हणून त्या विशयार आमी आतां तागेले निमगुया नमस्कार हाय अक्षत कसं म्हणटाची तर हांव आतां म्हणजे हांव 16 इयर्स जाता हांव 11th स्टँडर्ड आसता तर ह्या बुका स्टोरी म्हणल्यार मागीर एक आयडिया आशिल्ली म्हाका 4 इयर्सां लागून मागीर मागता आशिल्लें देन ते हांव ड्रॉ केल्लें हांव ताजें शॉर्ट स्टोरी बरयलें अशें बरयलें स्कुलान तो पेपराक सबमीट केल्लें अशें त्या सगळें केल्लें आनी देन फायनली आतां हें क्रिएट जाला म्हणल्यार लास्ट समर वेकेशन म्हाका मस्त कशें कितें जालें ना बरोवन कळ्ळें आतां त्या क्रिएट जाला सो तुमगे फर्स्ट बुक आहे 16 ते 16 वर्स 16 इयर म्हणटा तुम्ही एक बुक बरयला सो तुमकां कोण इन्स्पिरेशन कशी टेक्निकली 15 इयर्सां बरयला आत्तां 16 जालें लास्ट वीक 2 वीक फुडें आनी इन्स्पिरेशन अशी म्हणल्यार मागीर मदां म्हाका बुकां कॅट्स मस्त आसा मागीर कॅट्स म्हाका म्हजो व्हड इन्स्पिरेशन आसा मागीर एक कॅट आशिल्ली ती आतां मेल्ली तिगेलें नांव मायरा आशिल्लें ती म्हाका एकदम व्हड इन्स्पिरेशन आसा ती मागीर अशी भयणी म्हणटा सो तुमी एक इतलेसान एंगेजान ताका रायटर जाल्लो आमकां मस्त खुशी सो फ्युचर गोल कसो तुगेले अक्षत आत्तां म्हणल्यार ह्या रायटींग थिंग अशी हॉबीच आसा चड करून आतां म्हाका मोस्टली जावन अशी वेट डॉक्टर बनची आसता म्हणल्यार एनिमल डॉक्टर तर आतां ताच्या खातीर हांव न्यूझिलंड नातल्या इंग्लंड टार्गेट करता आसता तर पळोवया सो 16 वर्सां 16 इयर्स म्हणटाना एक बुक रायटर जाला आसा तागेले ड्रीम अशीच मुखार सक्सेसफूल जावन अचीव करता ऑल द बेस्ट अक्षत ग्रेट तुका लायक केला तुवें नायस टू मीट यू थँक्यू बरें कर बाय